मडगांव ही आमची कमर्शियल कॅपिटल सिटी आणि ऑफ गोवा तरी सुद्दां मडगांव जसो डेव्हलपमेंट जावपा जाय तसो जावना. मडगांव खरें म्हणलें जाल्यार एक आमची गोंयची स्मार्ट सिटी जावपा जाय आशिल्ली. मडगांवचें आमचें राजकारण जें चल्लां, ज्या आमच्या मडगांवची जी आमचो आमदार जो कंटिन्यूअस जवळ जवळ 27 वर्सां आयलो, मुख्यमंत्री जालो, आमचो वीज मंत्री जालो, तरी मडगांवांत जाय तसो डेव्हलपमेंट जावना. सत्ता आतां आशिल्ली जाय तें करूं मेळटालें, लोकां बरोबर लोकांची कामां करूं जातालीं, पूण तशी आज जावना. आनी आयज आमचें मडगांव पळोवंक गेल्यार लोकांक आमी जे आमचे स्थानीक आशिल्ले ते पयलींच्यान जे आसा तांकां टॉयलेट सिस्टम ना, टॉयलेट ना तांकां. तशें हांगा आयज कितें जालां, मडगांव पळोवंक गेले जाल्यार आमच्या मडगांवचो डेव्हलपमेंट जाला तो इलिगल वोट बँकाचोच जाल्लो आसा, चडांचो तोच जाल्लो आसा. आनी आयज आमकां मोठे गार्बेज इश्यू जातात, आमकां दुसरे आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता, लायटीचे प्रॉब्लेम जाता. हे सगळे प्रॉब्लेम आयज आमी फेस करता मडगांवकार, जे आमी मडगांवां जे पयलीं ओरिजिनली आशिल्ले. आमचें मार्केट, आमचे वेवसायीक जे मडगांवचे आशिल्ले तांकां बरे त्रास जाता, तांकां बिजनस ना. कारण इलिगल वेंडर्स आयज मडगांवच्या सभोवताली बसतात, गार्डनाच्या मुखार सभोवताली अशे बसतात की ते आयज आमचे पेडेस्ट्रल वॉक आसा ते आयज आमकां डिस्टर्ब करता. आमचे नागरिकांक, आमचे जे मडगांवचे नागरिकांक जावं खंयचे येता तांकां आमकां वेवस्थीत ते फुटपाथार चलूंक मेळना, सगळी जागा आडिल्ली आसतात. त्या भायर काही जाण अशे आसतात की पितात आनी थंय आमच्या फुटपाथार न्हिदतात. ही सगळी सिस्टम एकदम अशें जाला की मडगांव अशें दिसना, खंय तरी एक भायली सिटीशी दिसता. की आमी सत्तेर आयल्या बरोबर पयल्या दिसाच्यान लोकां बरोबर वचले, लोकांची समस्या जाणून घेतले, लोकांक कितें प्रायोरिटी तांकां बाबा कसली कितें समस्या ती जाणून घेतले. आनी लोकांच्या मतान, लोकांच्या सहमतीन आमचो सरकाराचो तांकां आर्थीक आनी बाकी सगळे बाबतींत सहकार्य करून ती कामां आमी कडीस व्हरतले आनी लोकांच्या सुखा समाधाना खातीर आमी 5 वर्सां वावुरतले ही हांव शाश्वती दितां. पूण हांव एक उलो मारतां की तुमी सगळ्यांनी आतां 14 फेब्रुवारी जेन्ना मतदान जातलें तेन्ना चडांत चड संख्येन फुटबॉलाचें मत मारचें आनी आमचे 38 उमेदवार आमी जे उबे केल्या ताका भोवसंख्य मतान तुमी निवडून दिवचें.